दयानंद सामाजिक येवजणेच्या फाटल्या 4 म्हयन्याचे पैसे फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर दितले। खंयच्याच लाभार्थ्यान भिवपाची गरज ना अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें सांगले। समाज कल्याण खात्या वतीन लाभार्थ्यांक दितात ते दयानंद सामाजिक येवजणेचे पैसे लाभार्थ्यांक मेळूंक नाशिल्ले। ह्या म्हयन्यात फाटल्या 2 म्हयन्याचे पैसे लाभार्थ्यांक दितले। तशेंच फुडल्या 2 म्हयन्यांत 2 म्हयन्याचे पैसे दितले। फाटल्या म्हयन्यांत आचारसंहिता, वेंचणूक तशेंच हेर साबार अडचणींक लागून लाभार्थ्यांच्या खात्यांत येवजणेचे पैसे जमा जावंक नाशिल्ले। आतां सगळे सोपस्कर पुराय जाल्यात अशें फळदेसाय हाणें सांगलें। खात्या कडेन वट्ट 1,38,000 लाभार्थ्यांची नोंद आसा। वट्ट 27 कोटी रुपया म्हयन्याक लाभार्थ्यां खातीर आसात। ह्या म्हयन्यांत 2 म्हयन्यांचे म्हळ्यार सुमार 54 कोटी रुपया लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा करतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हाणें दिली।